काणकोणा मनोहर पर्रीकार बायपासाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक आगताक मरण जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर दुखापत. मडगांवच्यान कारवारच्या दिशेन वचपी गाडयेचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जालो. मनोहर बायपास हायवेचेर एक आज फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी हितून भितर एकल्याक मरण येयल्लें आसा. जी मनोहर बायपास हायवे 4 रस्त्याकडून जेन्ना फुडें येता तेन्ना एक गाडी मडगांवच्यान कारवार दिशेन वयताली आनी पळोवपाक शकता पण ती गाडी ताजो कंट्रोल भायर गेलो आनी ती गाडी अशी येयली हांगच्यान अशी येवन भितर पडली. गाडी हांगच्यान अशी हांगच्यान भायर गेली, हितूंतल्यान टोटल भायर गेली. जवळ जवळ रस्त्या वयल्यान ती 15 मिटर सुमार भायर गेली. ह्या भितर हांगा ती गाडी वचून पडली आनी लोकल्सां कडेन आमकां अशी म्हायती मेळटा की एकलो भितर ट्रॅप जावन उरलो, 2 जाण भितर आशिल्ले. ट्रॅप जावन उरलो ताका मरण येयल्लें आसा आनी दुसरो जो आसा तो एस्केप जालो म्हणून आमी डिटेल म्हायती आतां तुमचे कडेन घेवन पावयतले. पूण प्राथमीक स्तराचेर सद्या आमकां म्हायती मेळटा एकल्याक मरण येयल्लें आसा आनी दुसरो एस्केप जाल्लो आसा. दुसऱ्या वाटेन वेर्णा ब्लूबेरी कडेन स्पिडीन आयिल्ल्या कारीन डिवायडर हुपून दुसऱ्या वाटेनच्यान येवपी स्कूटरीक धपको दिलो. ह्या अपघातात स्कूटर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्या. एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, क्या हुआ क्या? अचानक पानी भरा था, पूरा कार घूम गया और इधर आ गए। आप किधर से हो? मैं बड़गाम से हूँ। और ये गाड़ी तुम्हारा है? मेरा दोस्त का है। हाँ, कैसा हो गया? क्या बोलते हो गया? पूरा पानी में घूम गया है बारिश में। हमारी कार इनके पीछे थी। हाँ। तो ये अचानक से पता नहीं इज नॉट कंट्रोल, कैन कंट्रोल इज कार। सडनली उनका कार टर्न हो गया, हमारे कार जाके उससे टक्कर हो गई एंड ही वाज अनकंट्रोलेबल, सो ही पुल्ड अस लाइक वी इन द हियर ओनली. वी हैव क्रॉस्ड दिस बैरियर एंड वी केम दिस साइड. He was driving the car, right? So the car was coming from the other side. We were going to Verna side. So I seen this car was driving very roughly. It passed by from my side. So we seen like we thought it's maybe our friend car, but we are not sure it's the same car because there's no way the car is gonna come all the way here, right? After we reached Verna, we got a call that we met with the accident. Then I came and I realized. So what happened? Basically, this car guy, he was so roughly was driving, so he hit my friend's car. And he took that car all the way to the other opposite side. And I believe that another biker he was coming from here. He took that guy also. So now the biker is injured. Nothing happened to even I had a small kid, 3.5 years old. So thank God nothing happened to him.